सीएमान जबाबदारी दिली आहे मिनिस्टर आणि वांगडा MLA आणि बाकीच्या मिनिस्टरांक घेवपाक. सो म्हाका 3 तालुका दिल्या, धारबांदोडा, केपें आणि सांगे. सो एवरी ट्यूजडे आमी मिटींग घेता. ही 4थी मिटींग. पयली सुवातेर जी गोष्टी गांवांत जाता ताका आमी सरकार आनी कितें बरें करूं शकता हे कोवीड केसीस कमी करपाक ही मिटींग जाता. सो सगळे जबाबदारीचे लोक असतात. डेप्युटी कलेक्टर आसता, आमदार आसता, BDO आसता, सरपंच आसता, सेक्रेटरी आसता, हेल्थ वर्कर आसता, ZP आसता, सगळे जेंकां ग्रास रूट वर्कराचेर जे आमचे आसा ती सरकारान आनी कितें एक सिस्टम करपाक जाय तेजे खातीर आमी ही मिटींग घेता. आनी कोवीड हे कमी जावचें, हे वाठारांत हे कमी जावचें म्हणून हांवें मिटींग जाता. सरकाराक आसा की 12 तालुक्यांत एक कोवीड केअर सेंटर जावपाक जाय. जशें हे ऑफिस आमी आज बसल्या हेंय एक कोवीड केअर सेंटर जावचें अशें लास्ट टायम सांगलेलें आनी ताका बेड हाडून दवरल्या. म्हज्या मतदारसंघात सांग्यार सगळ्याक कोवीड केअर सेंटर जावपाक जाय. पूण हे केन्ना चालू करतले सरकार डिसिजन घेतले. पूण एटलीस्ट हे हांगा सुविधा करपाक जाय. एटलीस्ट बेड हाडून उडयल्ले आसा, जे दीस लागता ते दीस करतले. कित्याक हे दुयेंस जें आसा हे कशें कमी करपाक, कशें बंद करपाक हे आज पासून जगान खबर ना. सो हेजे खातीर आमी केअर सेंटर आनी करपाक जाय. गरज पडली जाल्यार करतले, पूण सुविधा बेड हाडून दवरलेले आसा. ऑलरेडी गव्हर्मेंटान सांगलेलें आसा की मास्क घालना तांकां 100 रुपया फायन. हांवें तेजे वयर एक स्टेप केला की तांकां सेकंड टायम जर कोण सापडटा मास्क घालनासतना फायन मारचे पयलीं ताका हाडून पुलीस स्टेशनार तेजें कावन्सिलींग करपाक. PIN सांगपाक जाय, PSN सांगपाक जाय, कावन्सिलींग 3-4 वरां कावन्सिलींग करपाक जाय की मास्क कित्याक जाय. सो दॅट तसले मास्क तो फुडें फायन मारना पूण एक मास्क घालपाक जाय. सो कावन्सिलींग करपाक PI कार्ड ताका सांगलां, रिसर्चन दिला. ते सेकंड टायम जर हो करता मिस्टेक जाल्यार ताका पुलीस स्टेशनार हाडून कावन्सिलींग करचें. थँक्यू.